हरे हरे कृष्णा. धन्यवाद ब्रज गोपी माताजी आणि फुल टीम जीएसबी भक्तवृंद संडेचे आयोजन करचे प्रोग्राम पुनः पुराजना स्वागत करता. स्पेशली पुराजन मालगड हांकां फायन पडून आज तुमगेलो आशीर्वाद घेवन परमिशन घेता आयचे प्रोग्राम स्टार्ट करचे खातीर. सो स्टार्ट करचे पयलीं फुडें प्रार्थना करुया. आयचे टॉपिक 2 सेशन्सान जातले. हाऊ कॅन वी ट्रान्सफॉर्म आवर हार्ट. म्हळ्यार आमकां भक्ती चांगी भक्तीन उद्धार जाता म्हणून तांतू खंडीत कॉन्फिडन्स आसा वय म्हणून जाल्यार ते पूर्ण रुपार शरण येवच तसले ते हृदय परिवर्तन कशी जाता ते कशी म्हणून आमी हे 2 सेशन्स जातू चिके हे सब्जेक्ट जातू चिके डीपर वचा आणि आमी एनालायज करूया आणि हांतू दोकून आमगे लायफान कसं लर्निंग्स आसा त्या पुढे. सो प्रार्थना करून आयचे सेशन स्टार्ट करता. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो आणि आजी अनेक एक होड दिवस आसा आजी वरा द्वादशी वय म्हणून सांगतात आजी. सो आमी हे सेशन सुरू जाताना वरा देवाक पायन पडया. तांगेले ते स्तोत्र आसा दशावतारा स्तोत्रांतू वसती दर्शन शिखरे धरणी तव लग्न शशिनी कलंक कलेव विमग्न निमग्न केशव धृता शूकर रूपा जय जगदीश हरे. सो देवान ते भूमी देवीक ते समुद्रा दुखून रक्षण करून ती हाडलेलें आणि हिरण्याक्षाल वध करून हे अपास एक धर्म संस्थापन जावं तशी हे जगत्यान तू केलेलें. आणि प्रभुपाद स्वामीन तांणी देवाले अवतरीत जाताना तांगेले ते एक अनुवाद असताना तू सांगचे आसा की आमी एक प्रकार ते भूमी देवील कशी एग्जाम्पल आसा पळय तशी आमी ह्या संवसारान पडली ती आणि आमकांय उद्धार करता आमगेलो आत्म उद्धार करता. तसले ते वराह देवाले प्रार्थना केल्यार ते देवान असंभव अशी कार्य करता आसा. आमगेले इतलेच आमी कितले एफर्ट घाल्यार आमची अविद्या दाखून भक्तीन तू मुखारसून वचे जातले की ते उद्धार करचे जातले की जाल्यार देवान दाखोवचे आसा की देव इम्पॉसिबल अशी कोण दाखयता ताका देवाल दयीची होड म्हणून. सो देवाल दयी होडा जी तेंच वरा देवाले द्वादशी दिवस आमी प्रार्थना करू. तशींची वेणी माधव प्रभून आणि वच गोपी माताजीन सांगल्या म्हणजे फाल्यां के होड दिवसू नित्यानंद त्रयोदशी तांणी तांगेले एक भारी एक दय आशिल्ली. चैतन्य महाप्रभू किना तांगेले चड दय आशिल्ली म्हळ्यार तांणी पुराजना रिक्वेस्ट करता आशिल्ली की हरे कृष्णा महामंत्र जप करका आणि तांणी एक प्रकार आध्यात्मिक तांणी एक गुरुतत्वाक सिंबलायज करता ती की चैतन्य महाप्रभूले आणि कृष्णाल प्रार्थना आमगेल पावका जाल्यार तांगेल थ्रू वता म्हणून. सो त्या प्रकार ते नित्यानंद महाप्रभू काही पांय पडून प्रार्थना करून आयचे सेशन मुखार सुनोवचें. सो आमगेलें हें सेशन स्ट्रक्चर आसतलें की हें वृत्रासूर आशिल्ल्या भागवतमान तागेली काण येता लील येता देवाली. ते वृत्रासुराल एक राक्षस आशिल्लो तो असुरू तो देवता जनावर लढाई करता आशिल्लो आणि देवता जनावर लढाई करताना सडनली लढाई करता करता तो देवाल गुणगान करचे सुरू करता आणि देवा म्हाका तुगेल्या येवका म्हूण तशी एक प्रकार प्रार्थना करचे सुरू करता. हें सडनली कशें जालें बा त्या एक टॉपिका वयर आमी डिस्कस करून आयचे टॉपिक कनेक्ट करूया. सो हे सेशन्सान तू आमी ब्रॉडली 2 टॉपिक पळयतलींची एक वृत्रासुर स्टोरी पळय येता आणि हांतू दोकून आमी कसन एक शिक्षीत अशें आसा आनी आमगे लायफान कसन एप्लाय करूं येता हे स्टोरी दोकून पळोवन त्या सेशन आमी पळोवया.
आता वृत्रासूर म्हळ्यार भारी एक तांतगेलें बल शक्ती तें भारी व्हड डिस्क्रिप्शन दिलेलें भागवतम एकदम व्हड एकदम पॉवरफुल आशिल्लो तो म्हळ्यार सगळें स्पेस कवर जाता आशिल्लें म्हूण सांगिल्लें आसा म्हळ्यार आवृत म्हळ्यार ताण राबल्या तागेले मागशी कसं दिसना सगळें तो आकाश कवर करता आशिल्लें तितलो व्हड सायज आशिल्लो तागेलें म्हूण आणि ताण ते देवताल आणि असुराल मध्ये ते युद्ध जाताना वृत्रासुरान एंट्री केली सित्ता म्हळ्यार आयली सित्ता मस्त देवता भिवन हेकड तेकड वता ती म्हूण सांगिल्लें आसा तितले प्रकार एक भयभीत जावचो आशिल्लो तो असुर आशिल्लो म्हूण सांगिल्लें आसा ह्यांची आमी रामायणांतूय पळयत केन्ना रावणाले सेनानी रामाले वानर जेन्ना तांणी लढाई करता आसतना ते लंकेच मस्त द्वार असता ती आणि ते रावणाल सेना ते द्वारा दुखून भायर येता आसता आणि वानर जेन्ना तांगे लोट लढाई करता आसता ती म्हळ्यार कंटिन्युअसली तांणी इतली सेना आशिल्लें रावणाली ते द्वारा दुखून भायर येता आशिल्लीं ती लढाई करच्या खातीर मात एक पंत अशी जाता की एक व्हड राक्षसू असुरू तो गेटा दोकून येना तागेले सायज इतलो व्हड आसता की त्या गेटा भितर दोकून येवचें जायना ते व्हड पागोर आसा पळय वॉल ताजी वयल्यान चमकून तो येता म्हूण सांगिल्लें आसा तो ताका पळयले सिता पुरा जन एक पंता वानर तवे पुरा एक पंता भिवन वता हें कसं ना बा व्हड सायज पळोवन तागेलें तेन्ना विभीषण रामा सांगता रामाकय दिसता की हो कोण बा म्हणून इतलो व्हड सायजाचो तेन्ना विभीषण रामा सांगता हो मेगेल भावची म्हूण कुंभकर्ण तेन्ना इतले एक पंता पॅनिक जाता ते युद्धभूमीर तेन्ना विभीषण रामा सांगता पुरा जेन्ना वानर जेन्ना मस्त भिवन वतली म्हळ्यार तो गेला तूं मस्त शक्ती आसता कुंभकर्णांतू तो मस्त जेन्ना मारू सूर करतलो ताका रामा तूं सांग तुगेले वानर सेनाक की ते एक प्रकार तो रॉबर्ट मायावी म्हूण मशिना म्हणके तो रियल राक्षस न्हय तो म्हूण म्हळ्यार त्या लेकार एक भंय वता न्हय म्हूण चिक्के म्हळ्यार एक इमोशन्स असतात पळय ते एक मॅटर करता खंयच्या सिच्युएशनांतू कोणी एकदम व्हड सायजाचे आसता आनी कोपिस्ट आसा म्हळ्यार आनीक तागेले भंय करतले आमकां जाल्यार एक मशीन म्हूण सांगल्यार आमकां ताजी भंय चिक्के येवन जावचें पुरो कशें आतां कंप्युटरा देखून फोना देखून मेसेज येवचें पुरो गुड मॉर्निंग म्हणून जाल्यार बद्दल एक व्यक्तीन गुड मॉर्निंग म्हणल्यार म्हणके आमकां तें भावन येना कित्याक मशिना देखून येता तशींची विभीषण सांगता की अशी सांग वानर जनांक की हो एक मशिना म्हणकेची म्हूण काय ताका हें करका म्हूण ना आमी ताका फायट करुया ताका म्हूण हे पॉयंट कसं लायक सांगता म्हळ्यार अशींची वृत्रासुरू इतलो व्हड सायज आशिल्लें आनी कोपार आशिल्लो हे दोनीची कॉम्बिनेशना निमित्त सगळे देवता जनाल कॅम्पांतू भारी एक भयभीत जाता म्हणटात पळय हेकड तेकड वच्चे सूर करता ती कसं करची म्हूण कळना म्हूण सांगिल्लें आसा आता हाजी एक बॅकग्राऊंड आमी आनीक एक प्रकारार पळोवया की ते इमोशन्स म्हणलें पळय आता आमी वृत्रासुरान पुरा इमोशन्स पळयता ती तो कोपार येता ताका देवता जेन्ना मारका इंद्राक मारका आनी तागेले तो इमोशन्स डिस्प्ले करता आसता फिल्डार आता आमगेल स्थितीन तुवें पळयल्यार आमगेले मस्त मेमरीज आसा ती इम्प्रेशन उडगा आसा आमगेले फोड दोकोनूची आनी ते 3 लेवलार आसा ती म्हूण सांगता ती कॉन्शियस सबकॉन्शियस आनी अनकॉन्शियस म्हळ्यार चेतन अचेतन आणि अवचेतन म्हणून ताजे विशयी एक 2 मिनिट डिस्कस करूया आमी हें कसं नाही म्हणून आता एक प्रकार ताचे एक्झाम्पल कंप्युटराचे एक्झाम्पल पळयल्यार और तुमगेले फोनाचे एक्झाम्पल घेतल्यार आता तुम्ही व्हॉट्सएप ओपन करताना तुमगेले फोना स्क्रीनार व्हॉट्सएप दिसतलें जाल्यार तुमगेले फोना भितर आनीक मस्त सकट आसा युट्यूब आसा फेसबुक आसा तें दिसना फॉर द टायम बींग तें दिसना तुमी व्हॉट्सएप पळयता आनी व्हॉट्सएप मात दिसता बाकी पुरा वेळ आसता तू तशींची आमगेले चेतन मन म्हळ्यार आमी आतां खंयची विशयार उलयता आसत खंयची विशयार इंट्रस्ट घेवन आयकता आसत त्या मात ओपन आसा मस्त सकट विशय आमगेले मन अंत आसता जाल्यार फॉर द टायम बींग आमी तें पळयसना ती जाल्यार फोनान तूं असल कसन एक फायल आसचें पुरो तुमकांय गोतना कशी फेसबुक हें आसा पळय कसं की आसा मात फोनाच कोण एक्सपर्ट आसा पळय ताका गोत आसता ताजे भितर आसा आनी ताका कशें पावचें म्हूण तें अवचेतन मना म्हणकेची म्हूण म्हळ्यार खंयची येद्रा दिसता आसा तें चेतन मन कसन आस गोत आसा जाल्यार आमी ताजे विशयी आतां उलयना ती तें अचेतन जावन आमगेले मनांत आसा आनी अवचेतन म्हळ्यार तें कसन की आस भितर जाल्यार आमकांय गोतना
सो कॉन्शियस पार्ट चेतन पार्ट म्हळ्यार ओपन असं आणि आम्ही ताजे वाटे एंगेज करता असत आणि मस्त सकड जन्म जन्माचे इम्प्रेशन्स मेमरीज आमगे भितरी आत्मा ओट्टू असता ते सूक्ष्म शरीरा ओट्टू जन्म जन्म ते वता असतो मुखार सुनो म्हणून अनेक एक एक्झाम्पल घेवका जाल्यार चेतन अचेतन आणि अवचेतन मनाचे अनेक एक एक्झाम्पल घेवका जाल्यार आता एक रूम अस म्हणले की काळोख असतं रूमान तुम्ही टॉर्च घेऊन वतली त्या रूमा भितर ते टॉर्च घेऊन गेल सिता त्यांची टॉर्चाच काही लाईट पडतं पडा तो विषय पुरा तुमकां देखू येतलो दिसतलो तुमकां जाल्यार त्या रूमान तुम्ही मस्त सकट विंगड जाग आसता जे लाईट मारले तो वस्तू दिसतलो सो खंयच्यार लाईट घालतात आमी आणि आमकां कसं दिसता असं ते आमगेलें चेतना जावन आशिल्लें मन आणि विंगड पुरा त्या रूमान तशी वस्त असं तो वस्तू जाल्यार आत्ता फॉर द टायम बिंग आमकां दिसना ते अचेतन आणि त्यांची रूमान तू फॉर एक्झाम्पल एक विंगड एक बेसमेंट आवचे एक वाट अस म्हणले की ट्रॅप डोर असं ते ओपन केल्यार आमी तोगो वचे त्या रूमा भितर ते आमकां टॉर्च घाल्यार दिसना मात कशें की एक स्पेशल एफर्ट घाले सिता ते बागील ओपन केले सिता आमी बेसमेंटा वचेत ते अवचेतन मना म्हणकेची म्हणून ते नॉर्मल सर्कमस्टन्सीजान तू आमी ते पळयना ती अवचेतन मन जाल्यार कशें की एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिच्युएशन जेल सिता आम कशें की ते अवचेतन मना दोकूनय कशें की उडगास येता म्हणून आणि हे पुरा वृत्रासुराले स्टोरी ओट हाजी कनेक्शन आस काणी ओट अचेतन म्हळ्यार मस्त सकट आता आमी लँग्वेज म्हणटात पळय आता आमी उलयता आसता ती आमकां थिंक करता म्हूण ना नेक्स्ट वर्ड कसं येतले म्हण उलयता उलयता आमकां ऑटोमॅटिकली येता ते अचेतन मना दोन ऑटोमॅटिकली ते वर्ड येता आमी उलयतना आमी थिंक करता म्हूण ना की नेक्स्ट कसं वर्ड उलोवका म्हूण आता आमी पब्लिकली असल्यार वय एकड तेकड वतना आमी एक डिस्टन्सार रावतली जनार ओट्टू आमी थिंक करता म्हूण आमी मन आवरका म्हूण ना की मस्त लागी वच्चे नजे म्हूण कोणाला ऑटोमॅटिकली चमकता चमकता आमी एक स्थानार येवन रावतली ती एक डिस्टन्सार येवन ते आमगेले अचेतन मन ऑटोमॅटिकली जाता म्हूण आमी सांगयता सो मस्त सकड आसता चेतन मन अचेतन मन जाल्यार अवचेतन मन म्हूण आसता ते आमकां एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिच्युएशनान कशें की देवाल दयेन आमकां तें उडगास येवचे और ते कशें की जाता म्हूण सांगिल्लें आता मी तुम्ही ह्या प्रेझेंटेशना पळयत एंटार्क्टिकानी मस्त सकट होडोड आयसबर्ग म्हूण आसता होडोड आयसा कुडको तो वयर दोकून पळयल्यार तो सानुसूय दिसता जाल्यार समुद्रा भितर पळयल्यार ताजी सायज आनी मस्त व्हड आसा ऍक्च्युअली वयरची सायज पळयल्यार ते निजावन साना पार्ट ते मे बी 5% और 10% मात ताजी व्हड पार्ट निजावन समुद्रा भितर आसता तशींच आमगेलें चेतन मन आमी खंयची यूज करता आसत पळय ते वयली पार्ट मात निजावन भितर आमगेले मस्त सकट मेमरीज आसा नॉलेज आसा मस्त सकट इम्प्रेशन्स आसत ते आमकां दिसना आणि ते सिच्युएशन आयल सिद्धा त्या प्रकार देवाल दयेन की कशें की ते उडगास येवचे म्हूण पळयत सो आता वृत्सासुराल कशें की इमोशन्स येता आसा ती ते कशी डेव्हलप जाता आसा ती म्हूण ते पळयलें ताजे खातीर आमी हें बॅकग्रावंड पळयलें की कशी एक मन तूं करंटली कशें की एक विशय आसता जाल्यार एक असल विशय आसता आमी विदाउट एफर्ट वे उडगास करूं येता आनी तिन्नी एक विशय आसता तो आमकां नॉर्मली उडगास येना जाल्यार कशें की एक स्पेशल सर्कमस्टन्सीजान तूं आमकां उडगास येता आनीक एक एग्जाम्पल आमी पळयत म्हळ्यार समुद्रान तुवें पळयल्यार तुमी मस्त पाळ आसा ती वेव्स म्हणटात पाळ येता आसता एक डायरेक्शनार येता आसता ते वाऱ्या निमित्त आनी एक डायरेक्शन येता आसता जाल्यार आनीक एक प्रकृतीचे एक हें आसा नियम और प्रकृती चलचे समुद्रा भितर कशें आसा म्हळ्यार समुद्रा भितरय एक डायरेक्शनान उदक वता आसता तोगूच लेवलान आणि ते ताका करंट्स म्हणटात ओशन करंट्स म्हणून वयल्यान एक समुद्राचे पाळ एक डायरेक्शनार वता आसता आणि भितर वयल्यान एक करंट आनीक डायरेक्शनान वता आसता आणि ते करंट वयर आयल सिता त्या पाळा डायरेक्शन चेंज जाता ताकाची होड पुरा शिप बोट आणि पुरा एक देशा देखून आनीक देशा वतात पळय सामान घेवन हें करून तो बोट चलयता कॅप्टन तो ओशन करंट डिटेक्ट करता म्हळ्यार समुद्रा भितर आसा पळय ते करंट खंयची डायरेक्शनां वता आसा म्हणून म्हळ्यार त्यांची डायरेक्शनार ताणें बोट करंटा धरून वेल्ल्यार तागेली बोट आनीक वेगळी वता म्हणून सांगिल्लें आसा म्हळ्यार विथ लेस एफर्ट त्यांची तागेली त्या ओशना येस माताजी सॉरी प्रभुजी तुमगेले थोडे क्रॅकिंग साऊंड येता मे बी तुमगेले हेडफोनाचे तुमगेले मूवमेंट ओके ओके क्रॅकिंग साऊंड वय जय तसले हांव हेडफोन बंद करता माताजी एक मिनिट
एक सेकंड. आता एक पडते की माताजी क्लियर असं. ऐक पडतास की क्लिअरली. यस यस प्रभूजी क्लियर असं. हरी बोल. हरी बोल प्रभूजी. ऐक पडतास की माताजी आता. यस आय कॅन हिअर यू प्रभूजी. ओके ओके फाईन फाईन फाईन. ओके सॉरी फॉर द डिस्टर्बन्स. सो हे कॉन्सेप्ट अशें आशिल्लें की ओशनाचे करंट्स आसता ती ते एक डायरेक्शना देखून भितर देखून वता आसता म्हणून आनी ते करंट सरफेस लेवलार आयिल्ले सिताकाची त्या वयरची वेव्स पळय डायरेक्शन चेंज जावचे पुरो. हे कॉन्सेप्ट कसले कळटा आमी पक्याने एक पंता पळय समुद्रा भितरी अर्थक्वेक जातके ते करंटाचे फोर्सा निमित्त व्हड व्हड पाळ येवन सुनामी जाता म्हणून. सो त्याची प्रकारार आमी पळयत आमगेले अवचेतन मनांतूय मस्तसो कड भितरी आमगेले थॉट्स असता ती ते एक टायमारी मुखार येता म्हणून सांगिल्लें आसा. तशीच ही काणी आतां पळयल्यार आमी भागवतमा येता तो त्वष्ट म्हणून एकलो ऋषी आशिल्लो. ताणें यज्ञ करचें आनी ताणें यज्ञान तूं कसं निमगून घेवचें की म्हाका असल एक पुत्र जावका कोण इंद्राक मारतलो म्हणून. हे हिस्ट्री अशी आसा म्हळ्यार तागेलो आनीक एक पूत आशिल्लो. आमी कथाची डिटेल वचना ती जाल्यार एक कॉन्सेप्च्युअली अंडरस्टँड करूया. तागेलो आनीक एक पूत आशिल्लो तागेलें नांव विश्वरूप म्हणून. आनी विश्वरूपाक इंद्रान मारलें नासता. ताका त्वष्टाक भारी कोप आसता. ताका तो यज्ञ करून आवाहन करता आनी त्या यज्ञा देखून वृत्रासुरान भायर येवचें म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी वृत्रासुरान तें रूप येवन आनी ते त्वष्ट मुनीन म्हळ्यार ते हागेल खातीराची म्हळ्यार इंद्रा मारच्या खातीराची म्हणून सांगिल्लें आसा. तांची वृत्रासुरान फुडेंच लायफाचें कनेक्शन कसं नाशिल्लें की फुडें लायफान तूं वृत्रासुर चित्रकेतू महाराज जावन आशिल्लें म्हणून. हे मुखार ताची काणीन तूं आमी हाजे डिटेल्स पळोवया. तशींच ह्या ओशन करंट्साचे आमी एग्जाम्पल पळयलें पळय तशींच वयली वेव्स एक कडेन आसता ती आनी तोगूच वेव्स एक कडेन आसता ती. तशींच आतां आमी पळयल्यार पळय आमकां पुरा जना संपूर्ण रुपार आमगेले हृदयान तूं भक्ती जावका म्हूण मनांत आसा. आमकां पुरा जना मनांत आसा की भक्तीमय हृदय आसल्यार भारी चांग आसतलें म्हणून. जाल्यार हिची आमगेले भितरी विंगड विंगड करंट्स आसचे पुरो ओशन करंट्स. भायली रुपान आमी भक्ती खातीर ट्राय करचे पुरो ती आमी नामस्मरण करता आसा ती और विंगड कशें आमगेले भायर रुपान आमी एक्सटर्नली म्हणटात म्हळ्यार भक्ती प्रॅक्टीस करची लक्षण दाखोवचे पुरो ती आमी टेस्ट करचे कसं पुणी जाल्यार आमगेले भितर देखून ओशन करंट्स ऑपोजीट डायरेक्शना वचचे पुरो ती. आनी ताजे निमित्त एक्झॅक्टली खंयच्या रुपार कसं थॉट्स येता आसत आमगेले मनान तूं म्हूण कळना. अचेतन चेतन आनी अवचेतन. सो हे मल्टिपल करंट्स म्हणटात पळय आमगे लायफान चलता आसता म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी आतां आमी वृत्रासुराल काणी पळयल्यार आमी पळयत की वृत्रासूर असुर आशिल्लो तो. आनी हे स्टोरीचे एंड जाताना आमी इंट्रोडक्शनाक सांगल्या म्हणके वृत्रासूर अचानक सडनली देवाक प्रार्थना करचें सांगता. भारी चंद प्रार्थना सुरू करता युद्धांतूची युद्धभुमींतूची. आनी देवा तूं रक्षण कर मेगेलें म्हाका तुगेलें येवका म्हूण तो प्रार्थना करचें सुरू करता. सो आनीक एक आमी एक पॉयंट पळयता की आमकां एक पंता भायली रुपार आमी जज करता ती की हो अशें आसा पुरो हो तशें आसा पुरो. जाल्यार आमकां गोतना आसता की कोणा लायफान कसं चलता आसा म्हणून. भायल्या रुपान तो कशी दिसचे पुरो जाल्यार मे बी तो व्हड भक्त आसचे पुरो. ते टायम आयिल्लो सिता तागेली ती भक्ती उत्पन्न जावन तो तागेले ते भक्तीचें लक्षण दाखोवन तो व्हड भक्त जावचे पुरो. ते आत्तां फॉर द टायम बींग आमकां दिसना. तशी वृत्रासुराल पळयल्यार तो भारी व्हड असुर आशिल्लो इंद्रा लढाई करता आशिल्लो कसं उतर उलोवचें आसताना जाल्यार सडनली तागेलें मन चेंज जाता. सो आमगेलें भक्तीचें भितरी आमकां कसं तें आसा आनी केन्ना तें आमगेलें अवचेतन मना दोगून आमगेली तें भक्ती भावना भायर येवन आमगे लायफ चेंज जाता म्हणून आमकांय गोत्ता. आनी एट द सेम टायम आमी विंगड जनाकय त्या पॉयंटार जज करचें जायना म्हूण आमी पळयता. आतां आमी प्रिवियस लायफ ऑफ वृत्रासुरान थोडे एक बॅकग्रावंड स्टोरी पळोवया. तावळ सांगल्या म्हणके वृत्रासूर
फुडें टायमार चित्रकेतू महाराज जावन आशिल्लो आनी चित्रकेतू महाराज म्हळ्यार भारी चांग राय तो. इतलो चांग राय म्हळ्यार तागेली प्रजा भारी खुशेर आशिल्ली ती. सगळे भूमीच राय आशिल्लो तो पुरा भारी खुशेर आशिल्ली. साधू जन ऋषी जन पुरा जन सांगता आशिल्ले की चित्रकेतू राय म्हळ्यार भारी चांग राय तो म्हणून. पुरा रुपार धार्मीक रुपार ते तागेलें राज्य चलता आशिल्लें म्हूण सांगिल्लें. जाल्यार ताका संतान नाशिल्लें. मस्त सकड म्हणटात पळय यज्ञ हें तें पुरा कोण जातरी संतान जायना ताका. जाल्यार त्या टायमार पर्वत मुनी थंय पर्वत मुनी नारद मुनी थंय येता ती आनी त्या टायमार ताका सांगता ती की कशी पुणी कोण प्रार्थना कोण चित्रकेतू महाराजान सांगचे आसा की म्हाका एक संतान जावका पुत्र जावका हें राज्य चलोवचें का म्हणून. तेन्ना तांणी सांगतात एक्चुअली की तुगेले भाग्यान तूं ना जाल्यार तूं इतली प्रार्थना करता जाल्यार तुका एक पुत्र जातलो. आनी तांणी ते आशीर्वाद दिता आनी तांणी सांगता ती की तुगेले सुखाच कारण वय जातलो तो आनी दुख्खा कारण वय जातलो म्हणून. तागेलें नांव हर्षशोक म्हणून दुख्खा कारण वय जातलो म्हणून. आनी ते तांगेल्या आशीर्वादा प्रमाण ऋषी मुनी आशीर्वादा प्रमाण चित्रकेतू महाराजाक एक पुत्र जाता. भारी एक खुशी जाता. सगळे राज्यान सेलिब्रेशन आनी चित्रकेतू महाराज म्हळ्यार तांकां पुरा जना प्रिय जावन आशिल्ली प्रजाक. तागेली खुशी पळोवन सगळे एक राज्यान म्हणटात पळय पुरा जना आनंद जाता. भारी एक खुशी पुरा जन सेलिब्रेट करता ती पुरा रुपारी. मागीर ಸ್ವಲ್ಪ काळान अशी जाता की ते स्टोरी डिटेल्स जावचे ना ती जाल्यार ती कंची राणी तागेली मस्त सकड राणी आशिल्ली ती धर्मपती. तांतू एकले कोणा जालना पण तिक इम्पॉर्टन्स मेळिल्ले निमित्त बाकी जन जाळा निमित्त ते चारडा पॉयझन करता ती विष दिता ती म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी ताजे निमित्त ते चारडान गेल्ली सिद्धा चित्रकेतू महाराजा भारी दुःख जाता. इतले दुःख जाता म्हळ्यार कसंकी आसा म्हणून. आनी अशी कसले जाल्लें म्हूण ताका भारी एक दुःख जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. तेन्ना मुखारी चित्रकेतू महाराजाक त्या टायमार नारद मुनी आनी आपास येता ती आनी तांगेल्या आशीर्वादान तो निमगिता की ते चारडान आपास येवका म्हणून. आनी तो आत्म कोण ते चारडा शरिरा देखून त्या सोण चमकलेलो ताका ऋषी मुनी आशीर्वादान तांणी आपास आपोवन घेतात ताजे भितर. आनी तो चेडू आपास जिवंत जाल सिद्धा चित्रकेतू महाराजा खुशी जाता काय जाल्यार तो चेडू सांगता काय हांव कितले कंची तुमी मेगेल कंची जन्माचे आनमा म्हूण मेगेल कितलेकी सकट लक्ष कटल्यान जन्म जाल्लेलो आसा म्हूण. तेन्ना चित्रकेतू महाराजाक एक मन आवडटा म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी तो प्रार्थना करता नारद मुनीक आनी तांणी दिलेले ते मंत्रोच्चारा निमित्त ताका देवाले एक वीक भितर तो इतले ते तपस्या करता की ताका 7 दिवस भितर देवाल दर्शन जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी देवाले शंकरशनाले आशीर्वादान ताका ते एक व्हड एक कसं म्हणटा ती एअरप्लेन ते चोलची तसले एक ताका मेळटा आनी तो सगळे म्हळ्यार तितले तागेले पवित्र जावन ताका ते देवाल आशीर्वाद मेळटा म्हूण सांगिल्लें आसा. सो आनीक एक हांव एक लेसन घेवेत म्हळ्यार आमी कोणीय खंयचेय एक फॅमिलीन तूं जन्म घेता ती तांतू एक दोन कशी तागेलो स्वभाव जाता म्हळ्यार तांतू एक मेनली दोन हें पळोवं येता. आमी सांगतात न्हू हो चेडू अण्णा म्हणके दिसता आसा आवसू म्हणके दिसता आसा और तागेले आज्यावर म्हणके दिसता आसा म्हणून. म्हळ्यार कोणी एक जन्म दितना ते कॅरेक्टर अशें पुरो की फिजिकल बॉडीचे शरिराचे आमकां आवस बापसूले और ते फॅमिली लेकार ते लक्षण येवचे पुरो. जाल्यार स्वभावाचे एक पार्ट अशें आसा की तागेले फुडेच जन्मा लेकार तो स्वभाव आसता. सो करंट जन्मान तूं एक मनशाल स्वभाव कशें आसता म्हळ्यार ते कॉम्बिनेशन आसता. फुडेच जना स्वभाव आनी हे जन्मान तूं तागेले फॅमिलीन कशी ताका व्हड केला त्या कॉम्बिनेशनान ते चेडू कशें व्हड जाता पळय तशी तागेलो स्वभाव बिल्ड जाता म्हणून. सो फिजिकल बॉडी पेरंट्स ग्रँड पेरंट्सान मेळचे पुरो जाल्यार ते सायकोलॉजिकल कॅरेक्टर्स पळय कोणाल स्वभाव कशें आसता ते फुडें जन्माचे इम्प्रेशन्साचे आनी ह्या जन्माचे ताका कशी व्हड केला ताका कसो व्हॅल्यूज दिला त्या कॉम्बिनेशनान आनी खंयच्या संघान तो व्हड जाता ताजेन तो स्वभाव जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. सो हे चित्रकेतू महाराज मागीर आतां ताका हे नारद मुनीले आशीर्वादान देवाल भक्ती प्राप्त जाता आनी तो सगळे ब्रह्मांडान तूं देवाल प्रचार करून देवाल भजन करून देवाल कीर्तन करून पुरा कडेन भोंवता आसता की तागेले विमानांत तागेले विमानांत म्हळ्यार ताणें खंयी वचेत खंयचेय लोकांत वचेत म्हळ्यार ताका देवाल आशीर्वाद मेळ्ळा. तशींच
ताणें विमान घेवन वता आसतना तो एक पंथा शिवलोकांत तूं वता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी थंय गेल्यार ईश्वरू देवाल विशयी उलयता आसके कसं की एक भारी एक चांग देवाल विशयी कसं की उलयता आसत की आनी मस्त सकळ गण ऋषी मुनी बैसून ईश्वरान शिवान सांगिल्लें बैसून आयकता आसत के म्हणलें कसं की व्हड विशय देवाल सांगता आसत मात तेन्ना अशें आसता ही पार्वती देवी ईश्वराल शिवाल पांयार बैसून आसता म्हूण सांगिल्लें आसा तेन्ना चित्रकेतू महाराज थंय लोकांत आयिल्लो दिसता ताका पळोवन एक पंथा निजान एप्रिशिएट करता आसा तो मनान तो देवाल खातीर भारी भारी एक म्हणटात पळय शिवाल खातीर म्हळ्यार वैष्णवानाम यथाशंभू देवाल शिवाल किना व्हड कोणी भक्त ना ती ताका भारी खुशी जाता जाल्यार तो हासता हे शिवान मात करूं देवाल विशय आनी तपस्या आनी असल व्हड विशय उलयता आसा तपस्या करता वैराग्या विशय उलयता आसा आनी पार्वती देवीक जंगेर बैसून हे उलयता आसा म्हणून हे शिवान करचें म्हूण तशी म्हणून हासता तो सभेन दूर दोकून तेन्ना चिकेक सभेन डिस्टर्बन्स जाता म्हूण सांगिल्लें आसा तेन्नाची पार्वती देवीक भारी एक कोप येता तेन्ना की अशी एक हासून सभेन तुका कसन हें सांगलें म्हूण निजान चित्रकेतू महाराजाल मनांत कसं की नाशिल्लें जाल्यार तें एक म्हणटात पळय रॉंग टायमींग म्हणटात पळय ते एक सभेन हासून तशी एक तागेलें मत प्रकट करची पळय ते एक रॉंग टायमींग आसता ताका चित्रकेतूक पार्वती देवी श्राप दिता की तूं हें हास्यें आनी शिवाल खातीर अशी एक प्रकार मनोभावन दवरलेली तुवें म्हळ्यार भायल रुपारी ते असुरा म्हणकेची ताका तुगेले अनेक जन्म आतां असुरालो जातलो म्हणून तशी पार्वती देवी श्राप दिता ताका त्यांची श्राप दिल दिसता अशी चित्रकेतू महाराजा कांय म्हणल्यार ताका कसं एक द्वेष आसना तो कुडले पार्वती देवीला पांय पडता की देवी तूं दिलेले श्राप म्हळ्यार आशिर्वादूची हाजेन मुखार म्हाका कसं की चांग जातलें म्हणून हे काणीचें बॅकग्राऊंड वृत्रासुरा सो आतां वृत्रासुर त्वशान यज्ञ केलेले निमित्त इंद्रा मारू खातीर आतां तो जन्मांत आयला वृत्रासूर आनी वृत्रासुरालें आनी इंद्रालें व्हड लढाई जाता आसा आतां आमी इमॅजिन करात की एक आमी पिक्चर पळयता आसा ती आनी तातूंत हिरो कोण आनी विलन कोण म्हणून आमकां गोत आसा आनी तो हिरो आनी विलन लढाई करता आसा ती आनी सडनली लढाई करता करता विलन आस पळय कसं की एक चांग उतर उलोवचें सुरू करता आनी आमगेल मनांत अशें येता की विलन विलन न्हय कसं की चांग मनुष्यच हो म्हणून लढाई करता करता आनी तेन्नाची इंटरवल जाता इंटरवल जाता आमगेल मनांत आसतलें न्हय हें कशें बा येदोळटे आमी कोण विलन म्हूण लेखिल्लो हो कशी हागेल हो इतलें चांग उत्तर कशी उलयता म्हणून तशींची भागवतमांत वृत्रासुराल काणी सांगतना परीक्षित महाराज शुकमुनी निमगिता की ह्या वृत्रासुर अशी राक्षसी आशिल्लो इतली इंद्राबाद दिता आशिल्लो आनी सडनली ताणें देवाल प्रार्थना कशी करचें म्हणून तेन्ना ते क्लायमॅक्स जाता आनी हाजी नंतर शुकमुनीन चित्रकेतू महाराजाल काणी सांगचे सो चित्रकेतू महाराजाल काणी निजान वृत्रासुराल काणी नंतर येवचें परीक्षित महाराजा निमगुचें आसा की वृत्रासूर कसल्या चांग आशिल्लो म्हणून सो त्या रुपार हें बॅकग्राऊंड आसा स्टोरीचें तशींच आमी पळयल्यार विश्वरूप कोण तो त्वष्टाल पूत आशिल्लो ताका मारलेलें आनी ते यज्ञ करून ताणें वृत्रासुराक तें आवाहन केलेलें आतां आमी पळयल्यार की यज्ञ निजान न्यूट्रल प्रोसेस तें मात कशी एक तलवार आसल्यार ते चांग रुपार आसल्यार पुलिसांच्या हातांत आसल्यार ते गन्न कोणाक रक्षण करचें यूज जाता तशी कोणाल्या वायट जनाल हातांत आसल्यार ते गन्न कसं कोणाक मारू उपयोग जातले वायट कामा खातीर यूज जाता तशी ते यज्ञ हे कोपान त्वष्ट पळय वृत्रासुराक उद्भव करच्या खातीर ते स्टार्ट करता म्हूण सांगिल्लें आसा सो ते त्वष्टान यज्ञ केलेले प्रकार तो वृत्रासूर भायर येता जाल्यार त्वष्टान ते मंत्रोच्चार करतना तागेले एक मंत्रोच्चार करतना तो चुकता आनी त्या मंत्रान तूं निजान त्वष्टान सांगता आशिल्लें इंद्रा मारू खातीर तूं जन्मा येवका म्हणून जाल्यार ते मिसप्रोनाउन्सिएशन जाल्ले निमित्त ताजी मिनींग अशी जाता की इंद्राल हाता दोकून मोरू खातीर तूं जन्मा येता म्हणून सो ते मिस्टेक जाल्ले निमित्त
वृत्रासुराल त्या जन्मान तू म्हळ्यार ते सांगिलां तो कळटलें की मुखार सुनू इंद्रू ताका मारतलो म्हणून. सो आतां आमी पळयल्या री की वृत्रासुराले जन्मान तू एक 2 लेवल आसा आमी पळयत. एक तर तो चित्रकेतू महाराज आशिल्लो आनी चित्रकेतू महाराजाले आमी पळयल्या री तो व्हड भक्त आशिल्लो. जाल्यार पार्वती देवीन कशें की एक आसुरीक रक्षण करचे खातीर कोणाल की एक म्यूट कर सो एक मिनिट कोणाल की ह्या पॉइंटार पळयल्यार की वृत्रासुराल जन्माचे विंगड विंगड कारण येतले. एक तर चित्रकेतूक ते श्राप दिवन ताका असुरी म्हूण भावना दिलें आनी त्या टायमारीची त्वष्टाकय एक असुरी भावाचो एक राक्षस जावंक आशिल्लो कोण इंद्रा मारतलो म्हूण. सो आमी पळयत की वृत्रासुराले जन्मान तेत्ताना तो संगीतागेले एक पास्ट स्वभाव आसा ते घेवन आयलो म्हूण आयलो. आतां आमी हगूर हगूर ताचे नेक्स्ट पार्ट पळोवया. सो आतां आमी पळयत की कसने एक कारण आसता पळय कोणाले स्वभाव कशे आसा कसो आसा ताची मल्टिपल लेवल कॉजीस म्हूण आमी पळयत. कोणाले स्वभाव कशे आसा आमकां जज करचे व्हेरी डिफिकल्ट एक्चुअली. कसं जालें की खंयची कारणान खंयची जन्माचे थॉट्सा निमित्त एक पर्टिक्युलर स्वभाव जाता ते आमी पळोवचें सांगना. हे वृत्रासुरालें एग्जाम्पल पळयत की तो चित्रकेतू महाराज आशिल्लो जाल्यार वृत्रासूर जावन त्या शापा निमित्त आयलो म्हूण. सो वृत्रासुराले चेतनान तूं एक प्रकार पळयत कशी आमी पळयलें पळय ओशनाचे वयर एक लेवल आसचे पुरो एक प्रकार पाल डायरेक्शना वच्चे आस पुरो मात भितर दोकोन ओशनाचे करंट्स आसता ती खंयची विंगड डायरेक्शना वच्चे पुरो. तशी आमी वृत्रासुराल पळयल्यार वयली रुपार पळयल्यार तो असुर आशिल्लो जावन जाल्यार तागेले भितर ते ओशन करंट्स कसो नाशिल्ले तो देवाल भारी व्हड भक्त आशिल्लो कोण चित्रकेतू महाराज आशिल्लो प्रिवियस जन्मान तो. सो त्या प्रकारार आमी हे कॉन्सेप्ट अंडरस्टँड करूं येता म्हूण पळयता. तशींची मुखार पळयताना आमी ते वृत्रासुराल जन्मा प्रकार तो इंद्रा मारू वता आनी भारी एक ताणें ते युद्धभुमीर आयल सिद्धाक भारी फायट करचे सुरू करता आनी ताणें युद्धांत तूं अशी एक प्रकारार तो लढाई करता वृत्रासुरो की मस्त सकट देवी देवता सुरे धांवन वता ती मागीर देवी देवता तांणी ओट्टू जेता ती आनी तांगेले दिव्य जावन आशिल्ले शस्त्राचे उपयोग करचे सुरू करतात. ते उपयोग करचे सुरू केले आसता मस्त सकट असुर असतात पळय तांगेर ओट्टू तांणी पुरो धांवचे सुरू करता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. वृत्रासूर सांगतकय धांवन वचचे की ना तागेले कोण तागेले ओट्ट आशिल्ले असुर आसत पळय कोण धांवन वता ती ते देवतान शस्त्र यूज केले तांकां सांगतकय धांवन वचचे पशी फुडें हे युद्धभुमीर मेल्ल्यार चांग ना म्हणून म्हळ्यार आमी पळयल्यार आनीक एक पॉयंटान तूं पळोवंक स्टेज कसो आसा म्हळ्यार खंयची विशयार आमकां चड भंय आसता पळय त्या लेकार आमी भायल्यान आमी ऍक्ट करता ती त्या लेकार आमगेलो स्वभाव आसता म्हणून आमी परिस्थितींत आमी कशी रिएक्ट करता ती म्हणून. आतां वृत्रासुराक देवताल हातान मृत्यू पावची की ना चड ताका भंय म्हळ्यार क्षत्रिय जावन म्हळ्यार असुर जावन पुराजनान सांगल्यार की धांवन गेलो ताजी भंय चड आशिल्ली ताका. तशींच आमगेल्या जिवनांत आमी पळयल्यार पळय खंयची विशयान तूं चड भंय आसा पळय त्या प्रकार आमी डिसिजन घेतली ती म्हणून हे एक पॉइंट आमी हातूंत पळयत. सो वृत्रासूर ते असुर धांवन वता आसतात पळय तांकां सांगतकय कसल्या भित्ता ती लढाई करयात ना म्हणून जाल्यार तांणी धांवता ती आनी वृत्रासूर ओट्टू मस्त कोणी जन ना ती. आनी आमी हे मागीर पळयत तो असुर असल्यार ताणें ते कशें एक क्षत्रिय जावन आशिल्लो तो स्वभाव तागेलो दाखयलो म्हणून म्हळ्यार आमी भायले एगेन ते पॉइंट येता की आमी भायले लेकार कोणाले अपिरियन्सा लेकार आमी जज करचें एकदम रॉंग कोण कशें आसा रियली म्हणून आमकां टायमा नंतर कळटा म्हणून सांगेत. तशींच आमी पळयत की वृत्रासूर लढाई करूं सुरू करता वृत्रासूर लढाई करूं सुरू करता आनी मस्त रुपारी तांकां आतां
देवता ओटू एकलो असल्यार एकदम पराक्रमी जावन तो फायटिंग करचे सूर करता म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि एक प्रकार काही भंय नाशी तो लढाई करता वता तेन्ना आणि घट्टी घट्टी आवाज करता गे तेन्ना ब्रह्मांडान तूं मस्त सकट प्लॅनेट्सान तूं जनाल बोध चुकता म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि त्या टायमार इंद्र एक गधा मेस काण उडयता म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि ते मेस उडयले पेट्टा निजावन ते एकदम पॉवरफुल आशिल्लें जाल्यार वृत्रासूर ताका धोर न्हू ते आपास उडयत खंय ते इंद्राल वैरीची. आणि ते इंद्रा वैर उडयलेलें ते तागेले हस्ती ऐरावत आसा पळय ताका लागून ऐरावत कितले की दूर वचून पडता म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार हें कशें की एक अद्भुत घटना जाल्ली. इंद्राल म्हळ्यार इतली शक्ती आसा आणि इंद्रवै भारी एक व्हड वीर जावन आशिल्लो देवता म्हळ्यार देवताल राय नव्हतो. ऋग्वेदांतांनी इंद्राल विशय कितले की सांगिल्लें बरोवन आसा ऋग्वेदांत. इंद्र म्हळ्यार कितलो व्हड तागेली शक्ती कितली व्हडी म्हूण. तसल त्या शक्ती आशिल्ले इंद्राले गधा धोर न्हू वृत्रासूर आपास उडयता आणि ते आपास उडयलेले पेट्टा ऐरावत पडता. आणि त्या टायमार इंद्र शॉक जाता खंय. म्हळ्यार हांव मेगेल पुराय शक्ती युटिलायज करता आसा कशी हो असुर इतलो शक्तिमान आसा की मेगेल येता लढाई करता आसा म्हणून. म्हळ्यार क्रिकेटान कोणी एकदम लायक बॉलर असल्यार आमी पुरा जना गोत्ता आसता हे बॉलराक कोणी मारूं जायना म्हणून. जाल्यार पुरा भशी लायक बॉलराक त्या बॅट्समॅनान सिक्स मारता गेल्यार आमकां दिसचें पुरो अरे हाक्का सिक्स मारता मागीर विकेट जनाल कसा अवस्था जातली म्हणून. त्या प्रकार इंद्राच तो देवतान तितली शक्ती जावन आशिल्ली देवताले गदा ताण उक्कोण आपास मारलें तेन्ना इंद्राक म्हणटात पळय शॉक जाता इंद्रू. आणि रब्बील कडेन तो एक जाग्यार राबून ताका अशें दिसता की आनी हागेल लढाई करून कांय प्रयोजन ना म्हणून. हागेल शक्ती इतली आसा पुरा तागेल ओट्टो आशिल्लो सुरवय धांवन गेली ती जाल्यार हो एकलोच पुरा देवता लढाई करता आसा आणि कशें बा हागेल लढाई करचें म्हणून. आणि त्या पॉइंटार आयल सिताकची सडनली वृत्रासुराल ट्रान्सफॉर्मेशन सूर जाता हृदय परिवर्तन. आणि तो सांगता काय वृत्रासुरू की इंद्रा तुगेल हातान तुवें आनीक एक आयुध आसा वज्र ते ददीची मुनिलें आशिर्वादान तें मेळिल्लें आनी तें विष्णूल पूर्ण आशिर्वाद आसा. त्या वज्रान तूं म्हाका मार येता म्हणून वृत्रासुरू ताका सांगता. सो हे सडनली आतां आमी पळयल्यार हे पॉइंट तें वृत्रासूर भारी लढाई करता कसं उतर उलयता आशिल्लो इंद्राक की हांव तुका सोडना तुगेलें म्हणके तुच्छ कोणी ना तूं तुगेल्या भावाक मारलें आनी तूं तुगेले त्वश्ट म्हळ्यार तुगेलो गुरू म्हणके आशिल्लो ताका वय तूं तागेल्या पुताका मारून सोडलें म्हणून हांव तुका सोडना म्हूण अशीच पुरो उतर उलोवन लढाई करता आशिल्लो. आनी सडनली इंद्रान लढाई करची बंद केली सिता वृत्रासुराल मनान तूं कसं की एक ते वज्रा पळयलें सिता. ते वज्र म्हळ्यार विष्णूल चिन्ह आशिल्लें तें विष्णूल आशिर्वादान आनी ते देवालें एक चिन्ह पळयलें सिता ताका विष्णूल विशय उडगास येता वृत्रासुराक आनी तांत देखून तागेलें हृदय परिवर्तन सूर जाता म्हणून. ते हृदय परिवर्तन सूर जाता कशी जाता तें आनी कसं ते डिटेल्स आसा ते आमी नेक्स्ट सेशना पळोवया. सो आयचे सेशन हांव हांगा स्टॉप करता. आतां ब्रीफली रिकॅप करता ती आयची सेशन आमी कसं डिस्कस केलेलें म्हणून. सुरे आमी प्रार्थना सूर केली आजी वराह द्वादशी भारी चांग ते वराह देवालय आमी प्रार्थना केली की आमकां अविद्या आशिल्लें ते समुद्रा दुखून भायर काडून आमकां भक्तीन भाग घेवचें तसलें आमकां चांग भाग्य मेळका. तशी जी फाल्यां नित्यानंद त्रयोदशी आसा आमी नित्यानंद प्रभुल्याकय प्रार्थना करुया की आमकां चांग रुपारी देवाल भक्ती करचें तसलें भाग्य मेळूं. सो आमी हे सेशनाचे 2 स्ट्रक्चर पळयलें की आमी वृत्रासुराल काणी पळोवं येता आनी हांतू देखून आमगे लायफान कसो अप्लाय करूं येता तसले पॉइंट्स असल्यार आमी तांतू डिस्कस करुया. तशींच आमी पळयलें की वृत्रासूर म्हळ्यार इतलो पॉवरफुल आशिल्लो तो आनी तो इतलो पॉवरफुल आशिल्लो आनी एट द सेम टायम तो तागेले कोपाचे इमोशन्स दाखयता आशिल्लो. ताजे खातीर ते इमोशन्स पळयल्यारीची आमकां पुरा देवतांक भंय करता म्हणून सांगिल्लें आसा. एट द सेम टायम आमी चिक्के त्या टॉपिका विशय डीपर गेली ती की इमोशन्स येतात खंय देखून म्हणून आमगे मेमरीजा देखून येतात ते इमोशन्स जाल्यार आमी पळयलें 3 पार्ट आसा ती म्हणून चेतन अचेतन आनी अवचेतन. इंग्लिशान सांगचें म्हळ्यार कॉन्शियस सबकॉन्शियस आनी अनकॉन्शियस म्हणून येता. आमी ते एक एग्जाम्पल पळयलें कशी आमी टॉर्च घेवन एक काळका रुमांत गेल्यार
टॉर्चाच लाईट खंय पडटा तेन्ना आमकां ते पॉइंट्स दिसचे पुरो जागो जाल्यार खंय टॉर्चाच लाईट पडना तो सामान आमकां दिसना ते अचेतन मना म्हटले आणि अवचेतन म्हळ्यार त्या रुमान एक बेजमेंट आसचे पुरो ते बेजमेंटाचे बागील ओपन केल्यार मात आमकां तोग वच्चे जाता आणि तेका सांग एक स्पेशल सर्कमस्टान्सेसांतू आमकां ते कळटा म्हूण तशींची वृत्रासुरान ते कसन अवचेतन मनान तागेले ते कसन ते भक्ती आशिल्ली ते भायर आयली म्हूण ते आमी मुखारसून पळोवया म्हूण सांगिल्लें आसा आमी पळयलें की लँग्वेज मस्त सकट आमी कांय म्हळ्यार कांय थिंक करनाशी आमकां ऑटोमॅटिकली येता कसले की ते आमगेले अनकॉन्शियस मायंड आहा देखून ते ऑटोमॅटिकली येता आणि ते आमी आयसबर्गाचे एग्जाम्पल यूज केलें की समुद्रान ते मस्त व्हड आयसबर्ग आसता ती जाल्यार वयर पळयल्यार खाली सान भाग दिसता आणि भितर पळयल्यार मस्त व्हड भाग आसा तशी आमगेले अचेतन अवचेतन मन डीप आसता आमकां आमगेलें मन म्हळ्यार ते खाली ते चेतना जावन आशिल्लें तें मन जाल्यार आमगेले भितर मस्त सकट इम्प्रेशन्स आसा ती आणि ह्या जन्माची मात न्ही कितलीं जन्माची इम्प्रेशन्स आमगे लोट आसा ती म्हूण पळयलें नेक्स्ट एग्जाम्पल पळयलें आमी कशी तें अवचेतन मन तशींची भितरी समुद्रा भितर एक करंट्स आसता ती ते डिफरंट डायरेक्शनान तेत्ता आसता ती आमी वृत्रासुराल एग्जाम्पल पळयताना पळयलें की भायल्यान वेव्स पळयल्यार वृत्रासूर एक असुरा म्हणके आशिल्लो जाल्यार तागेले भितर वयले ते करंट्स आसत पळय ते फुडें जन्मान तो चित्रकेतू महाराज जावन आशिल्ले आणि तागेले भितरी ते भक्तीचे करंट्स आशिल्ले आणि ते रायट मोमेंटारी ते कशी भायर आयले ते आमी डिटेलारी नेक्स्ट टायम डिस्कस करूया म्हणून आमी ह्या वेळी डिस्कस केलें की आमी कोणीय जन्मान तेत्ताना तागेले स्वभाव दोन रुपारी मेनली दोन रुपार जाता तागेले फुडें जन्मास तो कसं की एक इम्प्रेशनचो स्वभाव आसचे पुरो आणि ह्या जन्मान तूं फिजिकल बॉडी ताका पेरंट्स ग्रँड पेरंट्सान मेळचे पुरो जाल्यार तागेले सायकोलॉजिकल बॉडी आसा पळय ते ह्या जन्मान ताका कशी होड करता ती ताका कसं वातावरण मेळटा आत्माक आणि तागेले पास्ट स्वभावाच्या कॉम्बिनेशनान तागेले तो स्वभाव जाता म्हूण सांगिल्लें आसा ताका आमी कोणाक भायल्या रुपार जज करचें जायना कोणाल कसन हिस्ट्री आसा कसन आसा ते आमकां जज करचें साथ दिना म्हूण सांगिल्लें आसा तशी आमी वृत्रासुरालें प्रिवियस लायफाचें चित्रकेतू महाराजालें काणी सान रुपार पळयलें कशी तो व्हड राय आशिल्लो मात दुख्खान नारद मुनीन आशिर्वादान तो व्हड भक्त जालो तशींची खंयची एक विमानार वताना कसं की एक उलयलेले निमित्त पार्वती देवील श्राप जालो आणि ताचे निमित्त तो वृत्सासूर जावन जन्म आयलो सो दोन कॉम्बिनेशन जालें ते पार्वती देवील श्राप जालें आणि त्वष्टाक इंद्राल वटू रिवेंज घेवच्या खातीर ताका कोणी एक जावक आशिल्लो ताका ताणें वृत्सासुराला आहावन केल्लें म्हणून सो वृत्सासुरालें दोन एक मिशन आशिल्लें भायल रुपार तो एक प्रकार असुरू जावन आशिल्लो इंद्रा मारच्या खातीर जाल्यार तागेले त्या अवचेतन मनान तूं त्या फुडें जन्माचे तो निजान व्हड भक्त आशिल्लो म्हूण आमी त्या पॉयंट पळयलें आणि आमी लास्टार हें डिस्कस केलें की इंद्रा वट लढाई करतना कसं की पुरो जाल्लें पुराजन धांवन गेलीं ते असुर जाल्यारीची वृत्रासुराल बल पळोवन ताणें कशी त्या प्रकारारी की इंद्राल्या आयुधकान ताका मारलें तेन्ना इंद्रू राबता जाल्यार इंद्राल हातान तूं तें वज्र आशिल्लें आणि ते वज्र विष्णूला आशिर्वादान मेळलेलें म्हणून आणि त्या एक पळयल सिद्धाक वृत्रासुराल विष्णू उडगा सिद्धा आणि सडनली तो प्रार्थना करचो सुरू करता आणि तागेले मनाचें परिवर्तन जाता म्हणून हाजे विशीं आमी नेक्स्ट सेशनान तूं डिस्कस करूया सो कसं उलयलें हांव तूं कसं चूक जावन आसल्यार तुमी क्षमापण करता नेक्स्ट सेशन आमी कंटिन्यू करूया तशींच फूड एक पण अनाउन्समेंट केलेलें म्हणजे तुमी कसं जनरल क्वेश्चन एंड आन्सर्स आसल्यार तुमी एडमिनान तूं घालन सोडयता आमी स्वल्प क्वेश्चन्स ओट्टू जाल तरी एक सेशन जावं क्वेश्चन एंड आन्सर्साचें आमी एक सेशन करूया स्वल्प क्वेश्चन जाईल आसा सो स्वल्प ओट्टू जाल सिता फ्युचरान केन्ना एक सेशन क्वेश्चन एंड आन्सर्साचें करूया म्हूण सांगिल्लें तो सेशन हांगा राबयता हरे कृष्णा विष्णु हरे कृष्ण या सेशनाबद्दल कसले क्वेश्चन्स घेताल प्रभुजी हो सर कसं कोणाक कसं कॉमेंट करता जाल्यार तुमी प्लीज चॅट बॉक्साक घाली येता और क्वेश्चन्स निमगे येता नो प्रॉब्लम डाउट असलेरी नावे कसले शेअर करचे असलेरी 5 मिनिटां खातीर तुमी कोरे मस्त सकट क्वेश्चन्स maybe which will come out of this maybe next session and automatically answer जावचे पुरो when we go into more details जाल्यार कोणाक निमगो आसल्यार निमगो येता और कसं तुमकां लायक जालें आसल्यार तुमी कॉमेंट करूं हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी हरे म्हाका जस्ट
निम्गू कशले सेम इन्सिडेंट्स बली महाराज लेजत की प्रभुजी क्योंकि तो वे राक्षस जाऊन आशिल्लो देन वामन अवतार जाऊन येताना तो वे मागीर ताका इवन तागेल गुरून सांगले शुक्राचार्यान की तुका नाही तू दिवू नका तो विष्णू तो तुका छल करता जाल्यार ताणे म्हळ्यार ता परिवर्तन जावन ताणें पुरा दान दिलें सेम हांव तू हें जत की प्रभुजी वय एक्झॅक्टली हे एक्झाम्पल तांच खातीर वय यूज करूयात तुम्ही बली महाराजाल्या इन्सिडेंटा खातीर हे एक्झाम्पल यूज करूयात की कशी तांकां तांणी सडनली त्या विष्णू भक्ती तांणी प्रकट करतात त्या सिच्युएशन ऑल्दो तांणी भायर रुपारी दैत्य जावन आशिल्ले असुरीक परिवारा देखून आशिल्ले सो तुमगेलें ऑब्झर्वेशन करेक्ट माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभूजी धन्यवाद भारी लायक सेशन आशिल्ले भारी लायकान एक्सप्लेन केले कशी आमगेले जन्म जन्मांतराचे एक्सप्रेशन इम्प्रेशन्स इमोशन्स कशी हे लायफांत आमकां अफेक्ट करता ती ते प्रकार आमकां ते नेचर ते स्वभाव आमकां हांगा हे जाता आमगेले हातूंत प्रकट जाता म्हणून तुमी भारी लायकान रत्रासुलेले उदाहरण तुमी दिले अशी एक हे आमगे लायफान बी आमी पळयले रे की आमके एक भाग्य मेळिल्ले भोवतेक आमगे म्हापशी जल्मांत कसमपुणी एक सुकृती जाल्ले आसतले म्हणून आमके प्रभुपादाले चैतन्य महाप्रभूले नित्यानंद प्रभूले हे मोमेंटान तो आमकां येवचे खातीर एक भाग्य मेळ्ळे मस्त धन्यवाद प्रभूजी तर आयल सगळ्यांक मस्त धन्यवाद तुम्ही इतले टाइम काढणं संडेक इतले इंटरेस्टिंग आणि तुम्ही ऐकता ती इंटरॅक्शन करता ती आमकां मस्त प्रेरणा मेळटा मस्त मस्त धन्यवाद आणि फाल्याक सांगल्या वरी नित्यानंद त्रयोदशी आसा गेले राधा गोपीनाथ टेम्पलान तू फर्स्ट टाइम तांणी ओपन सेलिब्रेशन्स दवरल्या संजवाळे 6 घंटेदन सुरू जाता त्यात मेसेज हांव घालता ग्रुपारी तुम्ही लागी असल्यारी ना तुमकां अनुकूल असल्यारी तुम्ही देवळा वचयता मुंबईन तशी लोकांना थंय स्वतः हे फेस्टिवल म्हळ्यार कशी जाता अभिषेक जाता प्रवचन जाता कीर्तन जाता ते पळोव येता नाजाल्यार युट्यूबार ऑनलायन असता आणि राधानाथ परमपूज्य राधानाथ स्वामी हांगेले लेक्चर असता 7:30 ते तुम्ही आयको येता नित्यानंद प्रभूले तांगे लिले तांगेले उद्देश हे अवतार घेतील कसले का म्हणून हे तांणी सांगतले आमकां मस्त धन्यवाद आज हांगा प्रोग्रामाक आज आमी विराम दिवया नेक्स्ट संडे आमी हे वृत्रासुराले कंटिन्यू करया धन्यवाद एक क्वेश्चन आयले की व्हॉट प्रॅक्टिस विल हेल्प अस रिमेंबर आवर कर्मा ऑन डेली बेसिस म्हणून सो ते नेक्स्ट सेशनान तू हे आज आन्सर डिटेलान जाता हरे कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र करया आणि नित्यानंद प्रभूले प्रार्थना करया की आमकां केन्ना हे आज आयकल्ले एक उडगास देवाल उडगास केन्ना विसर नाशी केन्ना उडगास तशी आमकां एक शक्ती दी देवा म्हणून आमी प्रार्थना करया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गौर भक्तवृंद की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।